भारतात एका दिसा मेळ्ळे 48,000 नवे कोरोना दुयेंती. शेनवारा 4.42 लाख जाणांची जाली कोरोना तपासणी. राफेल फायटर विमानाची पहिली तुकडी 29 तारखेक येतली भारतात. युद्धात गेम चेंजर थारपी ही फायटर विमानां हरियाणातल्या अंबाला एअरफोर्स स्टेशनाचेर करतले तैनात. कोरोना व्हायरसाच्या सावटाखाली सोमार दीस जाता एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशन. कोविड-19चे फाटभुंयेर वास्कोकारांनी सादुरताय बाळगत मनयलो देव दामोदराचो भजनी सप्तक. येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. मुशीरवाडो कोलवाळे हांगासर एका विचित्र अपघातात स्वप्नील गांवस हो पुलीस कॉन्स्टेबल मोठ्या नशिबान वाटावलो. स्वप्नील काम सोंपून वजऱ्या आपल्या मावाड्या वतालो, पूण वता आसतना नियंत्रण वचोन तो आपले मोटरसायकली सयत बायत पडलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सुमार 5.5 वरांच्या प्रयत्ना उपरांत ताका बायेंतल्यान भायर काडलो. मूळ नावेले साखळेचो स्वप्नील गांवस हो पुलीस कॉन्स्टेबल पोरण्या गोंयांत ड्युटीर आशिल्लो. काम सोंपोवन तो वजऱ्या आपल्या मावाड्या वतालो. सकाळी 5 सुमार ताचो अपघात जालो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोरोनान गोंयभर खवदळ घातला. हे भिरांकूळ परिस्थितीत बरी गजाल म्हटल्यार गोंयच्या रेडकार हॉस्पिटला सयत देशांतल्या हेर राज्यांनी कोव्हॅक्सिन वखदाच्या ह्युमन ट्रायल चालू जाल्या. तशेंच बरे जावप्यांचो आंकडो बीन वाडपाक लागला. कोरोनाक लागून जुलय म्हयन्या मेरेन गोंयांत 30 जाण मरतले हें आपणें पयलींच सांगिल्लें अशें कुडतरेचो आमदार आलेक्स रिजिनाल्डान सांगलें. 26 जुलयाक मरप्यांचो आंकडो 34 पावला. हाच्या वयल्यान सरकारान कोरोना नियंत्रण हाडपा खातीर कांय उपाय येवजण करच्या बदला आनीक खंय तरी व्यस्त आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आल्लेमराय कंटेनमेंट झोनाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. Today's position as far as COVID-19 is concerned, deaths जाले, काल 5 deaths जाले. It is a alarming situation. पयलीं मातशी ना सिट्युएशन. आपण इतले दीस सांगतालो तें आज सारकें जाता. टच वूड आजून देखून मुखार वचना जाल्यार पुरो. वॉट हॅपन टू दिल्ली एंड बॉम्बे, दे वेंट आउट ऑफ हँड. म्हणजे डेथ स्टार्टेड इन्क्रीजिंग. आय हॅड सेड बाय सॅटर्डे वी विल हॅव 30 deaths. टुडे इज संडे, वी हॅव क्रॉस्ड 34. So I have a feeling that government is not doing anything corrective steps. म्हणजे गव्हर्मेंटाक जाय त्यो वस्तू ना. They are busy. Assembly complex बांदपाक, मागीर तुगे काबो राजनिवास बांदपाक, मायनिंगान बिजी आहाय. मायनिंग केसी भितर आहाय, पूण लोकांगे इंट्रस्टाक बिजी नाय. आमी पॉलिटिक्स करूं नाका. आमी टायम एगेन सांगताय गव्हर्मेंटाक, म्हाका चॅलेंज करून हांव हाल हाडटा पेशंटाक आनी उलोवपा लायता. कितें चलत तें थिंग एस हॉस्पिटलान, कितें चलत तें गव्हर्मेंटान. प्रायवेट दोतोर म्हणल्यार प्रायवेट दोतोर दे आर रेडी टू हेल्प. एक बरें हॉस्पिटल घाल्यार तुमी डेडिकेटेड, आमी सगळे हेल्प करताय म्हणून सांगल्यार पासून नर्सीस दिताय सॉल्व दिताय म्हणल्यार पासून तेंको जायना आजून देखून. आयज डिसिजन व्हड जाला कंटेनमेंट एरियाचें. वी हॅव फॉलोड अप विथ द गव्हर्मेंट, वी हॅव फॉलोड अप विथ द कलेक्टर. सो हाल्ले कंटेनमेंट झोन जाला. तांकां हांवें सांगिलां काल वचोन पुलिसीक सॅनिटायझर आनी N95 मास्क दिले. हे मास्क दिले कित्याक तांकां सेफ करपाक. तांकां उदक दिलां, तांकां सगळें अरेंजमेंट केला. फाल्यां तांकां हांव ग्रोसरीज थोडे अरेंजमेंट करता एट माय ओन कॉस्ट. वॉट गव्हर्मेंट गिव्स आय एम नॉट गोइंग टू आस्क, बट वॉट आय कॅन गिव आय वील डू. कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो वाडत आसा. एका 14 वर्साचे चलयेकूय कोरोनाक लागून मरण आयलें. हे भिरांकूळ परिस्थितीत सोमार दीस जावपी विधानसभा अधिवेशनात कोरोनाचेर चर्चा जावपाक जाय अशें विरोधी पक्ष नेतो दिगंबर कामतीन मागला. काल आमी पळयलें की एकाच दिसाक 6 जाण मरण पावले आनी तातूंत भितर 14 वर्सांचें एक भुरगें. आज सकाळीं आतांच बातमी आयल्या की आनी एक मनीस मरण पावलो. म्हणजे काल सांजे पर्यंत 33 डेथ जाल्ले आनी आयचो डेथ धरलो जाल्यार 34 डेथ जाले. ही म्हज्या कोतान अत्यंत गंभीर स्थिती आसा. गोंय राज्य खंयच्या डायरेक्शनान वता ह्याचेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. फाल्यां विधानसभेचें एका दिसाचें सेशन आसा. आमी प्रत्येक खेपेक मागणी केल्ली की कोविड-19चेर एक व्हायट पेपर सरकारान काडचो. इकॉनॉमिक सिच्युएशनाचेर एक व्हायट पेपर सरकारान काडचो आनी प्रजेक सांगचें की कितें परिस्थिती आसा ती.
तरी आसतना आमच्या मागणेचेर सरकार अजुनूय विचार करना. पयर जेन्ना बिझनेस एडवायझरीची कमिटीची मिटींग जाली तेन्नाय हांवें मागणी केली की विधानसभेत सगळ्यांत पयली गजाल जर जावपाक जाय जाल्यार ते कोविड-19चेर डिस्कशन जावपाक जाय. आज ही परिस्थिती कितें जाल्या आनी ताचेर कितें विचार आसा हे स्पश्ट विधानसभेत जावपाक जाय. ESI हॉस्पिटलात निर्धारित प्रोटोकॉल आणि मार्गदर्शक सुचोवण्यो पाळटात की ना नामनेचो दोतोर जॅसन फेर्नांडीसान सरकाराक प्रश्न केला. खाजगी हॉस्पिटलांनी 20% खाटी राखून दवरपाच्या निर्णयाचेरूय ताणें अजाप उक्तायला. तेच जे पळय इन्क्रीज पळय जातात ताजेर आमकां एक वी गेट वन थिंग रिवील्ड फ्रॉम अस दॅट आर वी फॉलोईंग द प्रोटोकॉल्स. आमची जी पळय शिस्त जी पळय आसा ट्रिटमेंट प्लॅनाची ती आमी फॉलो करतात काय ना करतात म्हणटा ताजेर एक प्रश्न उत्पन्न जाता. आनी जे पळय आमचे जगभर तशेंच आमचे भारत देशभर ICMRन कितें डिसायड केलें आसा, WHOन कितें डिसायड केलां हाजे बद्दल आमचो ट्रिटमेंट प्लॅन आमचो प्रोटोकॉल तयार आसपाक जाय. फाटल्या दिसांनी बरीच गडबड चलताली की आमचे कडेन मेडिसीन आसा काय ना. थोडे लोक म्हणटा मेडिसीन आसा, कसली मेडिसीन आसा कितें म्हणटा ते कोणाक कांयच खबर ना. ती प्रोक्युअर करून आमी उजार करताय काय ना आनी ताजो प्रोटोकॉल कितें उजार करपाचो आसा काय ना म्हणटा ताजेर आनीक प्रश्न आसा. हाय फ्लो आमचो ऑक्सिजन नेझल ऑक्सिजन आसा तो आमचे कडेन आसा काय ना म्हणटा ताजेर आनीक प्रश्न आसा. सो ह्यो गोश्ट्यो खूब आसात आमचे कडेन. पूण ही डिसिजनां जी पळय आसा ही डिसिजनां कोण घेतलो. आमचे कडेन एक्सपर्ट कोण तरी आसपाक जाय. आमी बेटे अशें बुडबुड केलें म्हणून तें जायना. आनी हाका लागून हांवें ती कमिटी जी पळय आसा ती हांवें सांगपाचें म्हत्वाचें कारण म्हणल्यार की ही कमिटी आमकां सांगतली बाबा आमच्या भारत देशान आमी अशें तयारी केली आसा. म्हाका खबर आसा गव्हर्मेंटाचे रिसोर्सीस आतां सामके कमी जाल्ले आसात. ते कमी प्रमाणे आमी बाबा कितें दिवया आनी कितें ना दिवचें म्हणटा ताजे बद्दल आमचे कडेन आसपाक. मडगांवचे न्यू मार्केट सोमारच्यान उक्तें जाता. ह्या विशीं लोकांक म्हायती मेळची ह्या खातीर वेपारी संघटनेन बारीकशी बसका आपयल्ली पूण मडगांव पुलिशेन तांकां बसका घेवपाक दिली ना. आतां मडगांव मार्केटांतले सगळे वेपारी हांगा एक जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. हितून युनियन कोणालें ना, सगळे मार्केटाचे वेपारी आसात तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें आसा फालच्यान मार्केट उक्ती करपाचें म्हणून. हांगा सगळे तुमी पळयलेले आसा हांगा 200-300 लोक आसा सगळे मार्केटाचे वेपारी आनी फालच्यान आमी ओपन करतले आनी आमी म्युन्सिपालिटी कडेन मागतात की तेंच्यांनी आमकां जशें ते हें आसा आमी ओपन बंद केल्लें तशें आमी ओपन करता म्हणून फालच्यान आमकां चावी काडून दिवपाची म्युन्सिपालिटीन. हेजे तेंच्यांनी गायडलायन दिले पळय सोमारा व्हायट, मंगळारा येल्लो तशें सगळें. आनी जर म्युन्सिपालिटी नाल्यार फाल्यां गव्हर्मेंट जर बंद करता जाल्यार आमी फूल सपोर्ट आसा गव्हर्मेंटाक. तशें कित्याक आतां सद्या मार्केटाची कंडिशनूच सारकी ना. आमी सोशल डिस्टन्स पाळोवन सगळे सॅनिटायज करून हे ते सगळे करतले. प्रत्येक दुकानार सॅनिटायज आसतलो, प्रत्येक हे सोशल डिस्टन्सिंग सगळे दवरतले. पुलिसेक कोणी घाल्ले तें म्हाका खबर ना आनी ती धक्काबुक्की कितें जालें तिवूय म्हाका खबर ना. तो कितें तरी एक तर प्रश्न येयलो आसतलो तेजेर ते वाद जालो आसतलो. मडगांवच्यान संदीप तुयेकर आनी रायच्यान रमेश नायक रावत. भारतात एकाच दिसा 4.42 लाख जाणांची कोरोना तपासणी जाली. आतां मेरेन 1.62 कोटी जाणांची कोरोना तपासणी जाल्या. भारतांतल्या कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 13,85,522 पावला. भारतात एकाच दिसा 48,661 नव्यो कोविड केसी सापडल्यो. फाटल्या 24 वरांत 705 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें जाल्यार 36,145 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतांतलो कोरोना केसींचो आंकडो 13,85,522 पावला. एक्टीव केसी 4.67 लाख आसात आनी 32,063 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां जाल्यार 8.85 लाख लोक बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बसलेली 5 राज्यां. 3.66 लाख दुयेंतींची नोंद करत महाराष्ट्र पयले सुवातेचेर आसा. तामिळनाडूत 2.6 लाख केसी नोंदयल्यात. दिल्लीचो आंकडो 1.29 लाखाचेर पावला. कर्नाटकांतल्यो केसी पावल्यात 90,942 आनी 54,626 हो गुजरातचो आंकडो. जगभरात एकाच दिसा 2 लाखां परस चड कोविड केसींची नोंद जाल्या. जगभरातलो कोरोना केसींचो एकूण आंकडो 1.62 कोटींचेर पावला. 6.48 लाख लोकांक मरण आयलां जाल्यार 99 लाख लोक बरे जाल्यात. कोविड-19चो चड प्रभाव दिसून आयले संवसारांतले हे 5 देश. 40 लाख केसी नोंदयत युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सगळ्यात फुडें आसा. फाटोफाट ब्राझील, भारत, रशिया आनी दक्षिण आफ्रिकेचो नंबर लागता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
बहुचर्चित राफेल फायटर विमानाची पहिली तुकडी 29 जुलयाक भारतात येवपाची शक्यताय आसा. युद्धात गेम चेंजर थारपी ही फायटर विमानां हरियाणांतल्या अंबाला एअरफोर्स स्टेशनाचेर तैनात करतले. सगळे नियोजनाप्रमाण घडले जाल्यार 20 ऑगस्टाक पारंपारीक पद्दतीन सुवाळो आयोजीत करून ही फायटर विमानां भारतीय वायुदळात सहभागी करून घेतले. वायुदळाच्या एअर आनी ग्राउंड क्रूक ही विमानां कशी हाताळची हे विशीं प्रशिक्षण दिलां. भारतान फ्रांसा वांगडा 36 राफेल फायटर विमानांचो करार केला. पुराय प्रमाण अत्याधुनीक शस्त्रांनी सुसज्ज अशी विमानां फ्रांस भारताक दितलो. राफेलाचो पयलो स्क्वॉड्रन अंबाला आनी दुसरो स्क्वॉड्रन बंगाल हाशिमारा हांगासर तैनात करतले. भारताक मेळपी विमानां मिटिओर आनी स्काल्प मिसायलांनी सुसज्ज आसतली. देखून शत्रूच्या वाठारांत अचूक हल्लो करपाची क्षमता भारतीय वायुदळाक प्राप्त जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. SGPDA नुस्त्या मार्केटांतली स्थिती ल्हव जाग्यार पडपाक लागल्या. तिसऱ्या दिसा लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळून नुस्तें विकतें घेतलें. दुसरे वटेन बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमान हें नुस्तें मार्केट उक्तें करपाचेर हरकत घेतल्या. न्यायालयान हें नुस्तें मार्केट उक्तें करपाक सांगलां, पूण अशें आसलें तरी लोक नेमांक पाळो दिनात, सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनात अशें म्हणून चर्चिलान हें मार्केट उक्तें करपाचेर हरकत घेतल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तें. ह्या जे पळय आज मार्केट पळय उगडलां, हांव एकदम अनहॅपी आज. कारण हांव जाणा कोर्टान ऑर्डर दिल्या मार्केट उगडपाक. हांवें पयली असेंब्लीन आमी खूब बॉम्ब मारली. त्या टायमाचेर इतल्यो केस जाताल्यो कॅन्सराच्यो, आज त्यो केसी तितल्यो ना, उणी जाल्ल्यो आहा. आनी हांवें सांगलें पयलें चेअरमॅनाक बाबाशानाक, जे हे पळय नुस्तें येता ते आज पासून हे आमगे धैर्या नुस्तें न्हू. म्हणजे आमी गेले एक कोस्टल बेल्टाना जावं ते मुंबय जावं तुका बॉम्बे जावं तुगेलो गुजरात जावं खुंयच्यानूच ना. हे फकत येता ते हरियाणा, तामिळनाडू हे दुसऱ्या गांवांनी. आनी हांवें मागलेलें सीएमाक जी पण FDA जी कापोस्ता ती बायल आहली आयबा फेर्नांडीस, तूं तर मार्केट वता ते एकटी आण बसय म्हणून. ते आण बसयली ना म्हणटकूच हें कितें जाता तें म्हज्यान सांगपा जायना. आनी आज पळय कितली थिंग लूट जाल्या तुमी जाणा. हांव म्हणा लोकांक नुस्त्याकूय जाय, लोकांकूय जाय ते आवडी आसा, पूण आमी सगल्या वाटेन आमी सांबाळपा जाय. 8 दीस बंद आशिल्ले मडगांवचे SGPDA नुस्तें मार्केट शुक्रारच्यान उक्तें जालें. पयल्याच दिसा लोकांनी बाजारात गर्दी केल्ली. सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिनासतना लोक कशाय भोंवतना दिश्टी पडटाले. पूण तिसऱ्या दिसा मात परिस्थिती जाग्यार आयली. लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळीत नुस्तें विकतें घेतलें. फर्स्ट पावस बी चड जालो आनी FDAचे गेटी कडेन सॅम्पल टेस्ट करपाची ते बी मातशें लेट जालें आनी मातशें केवस फर्स्ट डे जालें. सेकेंड डे बी मातशें आमी गाडी मातशी सेपरेट अशी लायिल्ली. पूण थर्ड डे आमकां PDN मातसो जागो चड दिलो. मार्केट जाल्यार सेकेंड दुसरी सायड आसा ती यूज करा. तेन्ना आमकां बऱ्याक पडलें. बॅरिकेड लायिल्ले आहा लोकांक कंट्रोल करपाक. आनी आयज थर्ड डे जावन आज आमचें संडे बी ते संडे आनी रश आमच्यान कंट्रोल करपाक जाली. तरी आसतना सगळे फूल एफर्ट आमी मालगांव होसे फीश मार्केट एसोसिएशन करता आनी आमकां कोणाचो हेल्प ना. आनी लोक बी आतां मातशें समजपाक लागले आनी लोकांक बी कळटा. ताका बी तेंचो बी धंदो तेंचो पोटाचो धंदो तो आनी तांकां बी नुस्तें जाय. लोकांक नुस्तें सकाळ फुडें जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. कोरोना व्हायरस आनी विरोधी पक्षाच्या विरोधाच्या सावटा खाला सोमारा विधानसभेचे एका दिसाचे अधिवेशन जाता. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन तशें खूब दीस चलता, पूण कोरोना महामारीचे कारण फुडें करून सरकारान हें अधिवेशन एका दिसाचेर हाडलां. विरोधी पक्ष आनी लोकांनी ह्या निर्णयाचो खर निशेध केला. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तपशीलवार माहिती.
36 लोक गोंयान कोविडा खातीर भायर पडिल्ले आहा आज मेरेन आनीक फाल्यां आमचें एक दिसाचें सेशन फाल्यां जावपाचें आहा। आतां ज्या कोविडा खातीर 3 आठवड्याचें सेशन रिड्यूस करून एक दिसाचें हाडिल्लें आहा त्या कोविड म्हणल्यार ह्या महामारीचें डिस्कशनूच फाल्यां सेशनाक जावपाचें ना हें सरकारान सिद्ध केल्लें आहा आनी दडदडीत सांगिल्लें आहा। बिझनेस जो आयला तातूंत क्लियर सरकारान म्हणलां की ते सस्पेंड करतले सगळे कायदे आनी एक इररेलेवंट बजेट जें पास केल्लें कोविडाचे पयलीं तें आतां ते पास करतले आनी सगळे डिमांड पास करतले आनी बिलां पास करतले आनी सारको रिकॉर्ड ब्रेकिंग एजेंडा एक दिसान सगळें पास करपाचें आहा। ह्या एजेंडा भितर ज्यो मेन इश्यूज गोंयांत आहा म्हणल्यार मेन महामारीचेर आमचें कितलें प्रिपरेशन कितलें रेडिनेस आहा हाचें डिस्कशन जावचें ना। एनवायरमेंट म्हणल्यार 2.5 लाख झाडांची मोल्या कापपाची आहा ताचेर डिस्कशन जावपाचें ना आनीक म्हळ्यार खंयचेच मेजर इश्यूज जे आसात स्टेट ऑफ फायनान्सीस खंय पावल्या आमचे 12 बिरेस्तार जाल्ले आहा फायनान्शियल सिच्युएशनाचेर हाचेर डिस्कशन जावचें ना। आनी सरकार कितें एक्सपेक्ट करता की ओपोजिशनान ओगीच रावन आयकुचें म्हणटल्यार आमकां एकूच आमच्या हातांत हत्यार आसा म्हणटा तो हे रुल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस ऑफ द असेंब्ली तातूंत अंडर रूल 69 क्लियर कट आमकां सगळे ओपोजिशनान एक डेफिनीट मॅटर ऑफ अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टन्स आज डेफिनीट मॅटर ऑफ अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टन्सीस काल जे 6 लोक भायर पडले तातूंत एक 14 वर्साचें भुरगें भायर पडलां। सो दीस इज COVID-19 सिच्युएशन टुडे इज अ डेफिनीट मॅटर ऑफ पब्लीक इम्पॉर्टन्स of urgent public importance for which we will move a adjournment motion tomorrow. If government does not allow, we will not allow the house to function. आम्ही क्लियर आहा की लोकशाहीची हत्या जी सरकार करूंक सोदता एक दिसाची मॅच खेळून ती आम्ही करून दिवचे ना। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। ना टाळ मृदंगाचो गजर ना दिंडी ना गोपाळ कालो कोविड-19चे फाटभुंयेर वास्कोकारांनी सादुरताय बाळगत देव दामोदराचो भजनी सप्तक मनयलो। वास्कोच्या सप्तकाचें हें 122वें वर्स। वास्कोच्या ह्या फामाद सप्तकाक गोंयभरच्यान भावीक हजेरी लायताले पूण ह्या वर्सा कोरोनाक लागून लोकांक देवळांत वचून देव दामोदराचें दर्शन घेवपाक आयलें ना पूण भाविकांक ऑनलायन दर्शन मेळचें ह्या खातीर देवस्थान समितीन सगळी तयारी केल्ली। पळया सप्तकांतले उर्बे भरीत खीण। हे कोरोना पॅन्डेमिकाक लागून इट इज एडवायजेबल लोकांक घरात कडल्यान ऑनलायन दर्शन घेवचें। आमकांय खूब दूख जाता की लोकांक दर्शन मेळना कित्याक हांवूय वास्कोचोच आमी एवरी इयर हांगासर येवन देवाक पांयां पडोन वचपी पूण आतां हांव ड्युटी करता हांगासर एज अ पुलीस इन्स्पेक्टर हांगासर आहा बट म्हाकाय दूख जाता लोकांक दर्शन घेवपाक मेळना ते करचेच पडटा नाजाल्यार सगळे गर्दी जातली हांगासर आनी मागीर कोरोनाचो वाड जातलो आनी हे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाची म्युन्सिपालिटीची सगळ्यांची मांग अशी आहा की हे फावटी सप्ताक ऑन अ लोअर स्केल सेलिब्रेट करता ते आनी होपफुली फुडल्या वर्सा हेज्याकून बरो व्हडलो सगळ्यान व्हडलो उत्सव जातलो आनी कोरोना काबार। आयज
वास्कोन सप्तक पयलीं म्हटल्यार हांव वास्कोकारांक तशेंच गोंयकारांक सप्तकाची शुभेच्छा दिता. एक्चुली वास्को सप्तक म्हटल्यार सगळे कडेन गजगजतालें, पूण हे फावट कोरोना व्हायरसा खातीर खंय तरी आमकां अडखळे येयल्या कारणान आनी आमचेर पेज आसल्या कारणान सप्तक खंय तरी लिमिटेड लोकांनी केल्लेलें आसा. दोनूय सायडीच्यान पत्रे घातलेले आसल्या कारणान लोक दुखावलेले आसा. तशेंच हांव तांकां मागता की तेंच्यांनी दुखावचें न्हू, हे फावट सहन करपाचें, तशेंच ऑनलायन दर्शन घेवपाचें. ऑनलायन फॅसिलिटीज थेयल्ली आसा, सगळे चॅनला वयल्यान दाखयतात, तशेंच युट्यूबा वयल्यान दाखयता. हांव सांगूंक सोदतां की फाटीं खूब वर्सां पयलीं असोच एक काळ येयल्लो आनी एक संकट येयल्लो वास्कोन, आनी खंय तरी दामबाबाचें सप्तक करून तो नश्ट जाल्लो. तसोच हो कोरोना व्हायरस सुद्दां हांव मागता दामबाबा कडेन आयच्या दिसा की हो असोच व्हायरस नश्ट जावचो आनी आमच्या वास्कोकारांक आनी गोंयकारां खातीर खंय तरी हो प्रसंग येयला तसोच आमच्या वर्ल्डान तो नश्ट करचो हीच प्रार्थना. आयज ल्हानासून व्हडलो हांव वास्कोन जाल्लो आसा आनी हे जे सप्तक हांव आयचे दृश्य पळयता ते एकदम वायट पळयता. केन्ना तशें जावंक ना. सप्तक म्हणल्यार अशें कितें जातालें की आख्खे गोंयभराचे आख्ख्या आमच्या देशांचे लोक हांगा पावताले, खंय तरी त्या निमतान हांगा पावताले. आयज हे सप्तक आमकां पळोवपाक खरोखर बरें दिसना. आयज आमी हांगा सगळें बंद केल्लेलें आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. फुडल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत जावपी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सर्तीच्या आयोजनाचें नियोजन सुरू जालां. कमी प्रेक्षक आनी खेळगड्यां खातीर जैव सुरक्षीत वातावरण अशें चित्र हे स्पर्धे वेळार पळोवपाक मेळूं येता. टेनिस ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रेग टिले अमेरिकन आनी फ्रेंच ओपन ग्रँड स्लॅम टेनिस सर्तीचे आयोजन कशें करतात हाचेरय लक्ष दवरून आसात. सोशल डिस्टन्सिंगाचो विचार करून मर्यादीत प्रेक्षकांक प्रवेश दितले अशें टिलेन सांगलें. भायल्या खेळगड्यांक ऑस्ट्रेलियांत गेल्या उपरांत कांय दीस क्वॉरंटायन जावचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.